Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Como gacciano, आम्ही आता नवी शिकवणी प्रारंभ केलेली असा एफेसकरांमध्ये पत्रांत दुसऱ्या अध्यायातील 16 वचन आचेर आम्ही ध्यान करसो आचेर नियाळ करसो मग गacciano या गावाचं मी पहिल्या भागात सभा समितीत जाणं जाल्यावर आमकां या देवाच्या पुत्रा प्रकार जेजू सांगता जेजूच्या सिंहासनार बसयला म्हणले आम्ही ऐकायला ऐकून समोर होय आज आम्ही मंदरसून वचया मग आमकां जेजू सने बसयला म्हणटाना आम्ही खंय असो म्हणले सवाल येता आम्ही जेजू सांगता बसून असोंगी या संसारांत असो म्हणले पळया मग आम्ही जेजू खंय आसा अति उंच आसा म्हणले जाणा जाल्या ताका स्वर्ग नांव प्रस्वर्ते नांव दिला स्वर्ग राजत्वा सिंहासना स्वामित्वा प्रभुत्वांचे वयर तो आसा देवचार न्ही ताच्या आंगांच्या वयर जग तर हे उतार हे जेजू देवा बापान आपल्या उजव्याक बसयल्ले असताना जेजूच्या एक पोटांत आशिल्ल्या आमकां जेजू सांगता ताच्या सिंहासनार बसयल्ले आसा आमी जे कितें जेजूक बापान केल्लें आसा तें म्हाका आनी तुका फौजला मेळ्ळें सत आमी पातयेवंक आसा पळयात सांत पावल गलातियरांक बरयल्ल्या पत्रांत दुसऱ्या अध्यायांत 20 वचनांत अशें सांगता Galatians chapter 2 verse 20 तिके वाचते क्रिस्ता सोवें म्हाका खुरसायला हांव आतां जियेता तो हांव न्ही बगर क्रिस्त म्हजे थंय जियेता रक्त मसान हांव जियेता ते जिवीत म्हजो मोग केलो आनी म्हजे पासत आपलीच बेटवणी केल्या देवाच्या पुताच्या भावार्था वरवीं हांव जियेता पळयात हांगा सांग कितें सांगूंक शकता आतां हांव जेजू सांगता खुरसायिल्लो जाला जेजू सांगता आपूण एक मेला आयडेंटिफिकेशन डॉक्ट्रीन म्हणटा म्हाकाच जेजू सांगता आयडेंटिफाय करचे वळख हे करचे कशें एका स्टुडंटाक एका स्कूलच्या भुरग्यांक आयडेंटिटी कार्ड आसता आयडी कार्ड आसता आतां आमी वोट घालूंक बसले जाल्यार आमची आयडी कार्ड तशी आमची आयडी हेच्या सांगिल्लें आसा आमी सर्गींचे नागरीक आमची आयडी ती सर्गींची तर सांत पावलांक कितें सांगूंक शकता म्हळ्यार आपूण क्रिस्ता सोवें खुरसायिल्लो जाला कशें जेजू खुरसायिल्लो आमी सगळीं मोगाच्यानो कशें आदाम बापा थंय आमी आंधल्या वरवीं we were in the loins of Adam अशें म्हणटा आमी आदाम बापाच्या बापाचें आदल्या देखून आदाम बापान केल्ल्या पातका वरवीं मरण केवळ आदाम बापाक मात्र न्ही सगळ्या ताच्या संततीक आयली तशेंच सांत पावल आमकां सांगता जो कोण अब्राहमाक जेजूक सत मानता तो अब्राहमाची संतती जो कोण जेजूक सत मानता तो अब्राहमाची संतती तशेंच आमी जेजू थंय आणल्या आमी जेजू थंय जेजू सांगता मेल्या सांत पावल तेन्ना सांगता आपूण जेजू सांगता खुरसायिल्लो जाला आतां जियेता तो हांव न्ही बघा जेजू म्हजे थंय जियेता या हांव जेजू थंय जियेता म्हणजे केदार जेजूक खुरसार मारलें सांत पावल जेजू सांगता आल्लो
जेजू केदां मरण पावलो, सांपावली मरण पावलो. जेजू केदां केपिलें, सांपावला की केपिलें. जेजू केदां स्वर्गात चढलो आणि बापाच्या उजव्यात बसलो, सांपावली जेजूच्या सिंहासनार बसून आसा. हे केवळ सांपावलाक मात्र न्ही, हे हर एक क्रिस्ती भावार्थी जो कोण जेजूक सत मानला आणि जेजूक आपलो स्वामी आणि धनी म्हणून स्वीकार केला, आपणाचो सोडवणदार म्हणून स्वीकार केला, त्या हर एक भावार्थ्याक हे फौजला. आम्ही हर एक जेजू थंय मेल्या, आम्ही हर एक जेजू थंय केपिल्ली जाल्या. आमच्या पवित्र स्नाना मार्फत आम्ही जेजू थंय केपिल्ली जाल्या आणि जेजू सोवे आमकां जिवंत घालून तेला. हे झाडाचं ऐकला पहिल्या भागात आम्ही ऐकला. एफेसकरांक बरयल्ल्या पत्रांत 2ऱ्या अध्यायाचे 5वें वचन आणि 6वें वचनांत आम्ही ते संपूर्ण तरान ऐकलं. आमकां देवान जेजू संगत पुनर्जीवन केला. तशें आमी जेजू संगत पुनर्जीवन जाल्या आणि जेजू संगत आमी स्वर्गार बसल्या. आमकां बसयला, आमी थंय बसल्या आणि त्या देखून कशें आमी एफेसकरांक बरयल्ल्या पत्रांत पहिल्या अध्यायाचे 21 वचनांत आमी ऐकलें. परत्यान आनीक फावटी ऐकलें, सारकें आमकां कळिल्लें. त्या देखून आमी परत्यान समजून काडचें, रिपीट करचें गरजेचें. सोमेस्त प्रधान्या आणि अधिकार्या पदव्या आणि सोमेस्त प्रधान्या अधिकार्या पदव्या आणि प्रभुत्वा वयर क्रिस्त आपले राज्य क्रिस्त आपले राज्य चलयता. या संसाराचे पुढल्या संसाराचे खंयचेय पदवे प्रास ताची पदवी व्हरती. म्हणजे जेजू सोर नांव प्रास व्हरते नांव सांगतात, ताची पदवी सर पदव्या प्रास व्हरती. जेजूच्या पांयांतळा हे आतां आयकल्ले सर पदव्यो जेजूच्या पांयांतळा आसात. तर हांव आनी तुमी आमकां जेजूच्या एकवटांत जेजूच्या सिंहासनार बसयला जाल्यार आमच्याय पांयांतळा त्यो सर्व सत्यो आसात. त्यो सर्व सत्यो आसात म्हणटा आसतना आमी सारकें हे समजून काडलें जाल्यार एक उदाहरण आमी दिवया. कितें तें उदाहरण? चिंत्या एक झूज जाता. त्या झुजांत एक राय अनेक रायाक संपूर्ण तरान सोलसिता. ताचे सेनाधिपती, ताचे सोल्जर्स तो राय सोदवता आणि सोदवलो जिखलो राय खंय कितें करता? जिखलो राय या रायाक जावं ताच्या सेनाधिपती, ताच्या सर सैनिकांचे सर्व अस्त्र शस्त्र संपूर्ण तरान तांचे जावन काण घेता. तांकां एक विनवच करता म्हणल्या बरी म्हणून येत. ते विन गेले म्हणून येत ताचे मुखार. आणि वो राय जिखलो राय बाकी कोण आसात उरले थोडे तांकां येवन हाताक हात तांचे सांगत झुजिना. तो आपण जिखल्या सिंहासनार बसता आणि थंय जावन तांकां फरमान दिता, तांकां आदेश दिता, तांकां तांणी सरेंडर जावच्याक, शरणागत जावच्याक शर्तां घालता. आणि ते शरणागत जाल्ल्यांच तांकां त्या जैताच्या परिवारांत, त्या जैत्या उत्सवाच्या परिवारांत तांकां बंदी करणं, कैदी करणं ता पुरुषावांत व्हरता तो राय आणि आपल्या सिंहासनाचेर बसून आपली पदवी चलयता. यांच जेजून केला आपल्या पुरुषा मरणा पुनर्जीवनपणांत
सैतानाक पाडाव केला जेजू. सैतानाक कम्प्लिटली स्ट्रिप्ड ऑफ म्हणटात. कोलेसेकरान बरयल्ल्या पत्रांत 2 अध्यायांत 15वें वचन ते आमकां आयकल्यार कळटा. अधिकाऱ्यान आणि पदव्यान ताणें पाडाव केले आणि आपल्या जैताच्या परफेक्ट परिवारान ताणें तांकां कैदी कशें व्हेलें, कैदी करून तांकां व्हेला. आनी जेजू आतां रायचो राय, धन्यांचो धनी, सर पदवेदार, सर्गीय संवसारीक पाताळीक सर्व नांव सर निमिताच्या नांवान दाखवता. हाली एक जीव तो सोमे म्हण घालयता. सर्गीय आनी संवसारीक ताका सर अधिकार आसा. तर हांव आनी तूं मोगाच्या भावा आनी भयणी, आमी जेजू थंय त्याच सिंहासनार बसले. ते सोर सत्य सैतानाची पाडाव केला न्हू, त्या देखूनच त्यो सोर सत्यो आमच्या पांयांतळ आसा. तर आमी कितें करनसो पळया. आता अनेक उदाहरण दिवया. कितें पळया, तुमकां एक दस्तावेज दितात, एक डीड दितात, डॉक्युमेंट दितात. ते डॉक्युमेंट रजिस्टर जाला, साइन जाला, रजिस्टर जाला आणि ते तुका दितात. कितें तें चिंत्या व्हडली आस्त, व्हडली एस्टेट तुका दिल्या. त्या दस्तावेजान कितें आसा, व्हडले आस्त तुज्या नांवार केल्ली आसा. ती हजारांची एकर एस्टेट आसूं आनी त्या एस्टेटींत तुका जाय कितें सगळी आसा. त्या एस्टेटींत तुका उणेपण कितेंच ना. हर एक तराचे तुका गरजेचें थंय आसा. पूण तूं काय करतय, ते दस्तावेज काडून फोल्ड करतय आनी ड्रावरान दवरतय. आनी तूं ते कितें म्हणलें पळयना न्ही, त्या वरवीं तुका कितें फॉलो म्हणलें पळयनाय. आनी ते ड्रावरान बंद करून दवरतय. आनी तूं एका 1 बेडरूम म्हणटात न्ही, तशें 1 बेडरूमाच्या घरांत असय, कश्टातय, जेवण खावंक पयशे खर्ची जाल्यार लेख चलतय. कित्याक ना, तुजी परिस्थिती तशी आसा. ते दस्तावेज, त्या दस्तावेजी मार्फत तुका मेळ्ळी आस्त एस्टेट कशी आसा, कितें तुका फसला, कितें सर्व त्या एस्टेटींत आसा. थंय बोकरे, बोकड्यो, गायी, हर एक तराची जानवर आसात. हर एक तराची फुलां, फळां, सावयें, जटरुकू, जायत तशें तुवें जेवण खावन राबाजीक तरान रावया. पूण तूं पळयनाय. एफेसियन्स 2:6 यांचं दस्तावेज आमचे मोगाचें. आमी हें पळयतात न्हू, आमी हें आमचें कणकान घेतात न्हू. आमी आतां आयकल्ल्या उतरा प्रकार गलातियरांक बरयल्ले 2 अध्याय 20 वचनांत आमी आयकल्ल्या पळय, आमी जेजू क्रिस्त क्रुसाचें मरण आमी परगट केलें. तो तिसऱ्या दिसा पुनर्जीवन जालो म्हणलें आमी परगट. तो सर्गाक चडलो, सर्पदराच्या बापाच्या उजव्याक बसला, हें परगटता. पूण जेजूक आमी आणखी क्रुसार दवरता. सद्य म्हळ्यार त्या रित्या फोंडाक दवरता. तो पुनर्जीवन जावन सर्गाक चडिल्ल्या सांगता आमी सर्गार चडटले न्हू. तो बापाच्या उजव्याक बसला, आमी ताच्या उजव्याक बसतात न्हू. हें दस्तावेज आमी बंद करून दवरता.
मोगाच्यान हे जे वरते भाग आमकां फोडला हे ती वरती पदवी आमकां फोडल्या पळया हर एक तराच्या अंधकाराच्या सत्यांचेर स्वामित्वांचेर प्रभुत्वांचेर अधिपतींचेर सैतानाचेर ताच्या आंजांचेर ते पुरा आमच्या पांया तळ आसात जेजू तांचे राजवटगी चलयता जेजू सांगता आमी राजवटगी चलयतो पळया उगडा पण ग्रंथान 5व्या अध्यायाचे 10वें वचन तिथे वाचता तांचे वरवीं आमच्या देवाची याजकी विशेष सेवा करूंक एक रायाळ घराणे घडले त्या घराण्याचे पृथ्वेचेर राज्य चलयतले आम्ही ते रायाळ याजक वर्गमी आम्ही जेजू सांगता बसून आम्ही पृथ्वीचेर राज्य चलयता पळया मोगाच्यानो जेजून शिसांनी येवन जेजू कडेन आमी आमचे घरदार सांडला न्ही आमकां कितें तुमी 12 जाणां सिंहासनार बसून 12 कुळयांचेर राजवटगी चलयतात जेजून सांगले उतरां त्या तालेंताच्या ओपारींत 10 नाणये 5 जाल्ले 10 केल्ल्याक कितें म्हणटा तूं 10 शहरांचेर राजवट चलय 2 नाल्ले 5 केल्ल्याक तूं 5 शहरांचेर राजवट चलयतले पृथ्वीचेर आनी अंतराळांतय आमी राजवट चलयता जेजू सांगता अंतराळाच्या सत्यांचेरय आमी राजवटगी चलयता ह्यो दिसांतल्यो सत्यो इनविजिबल पावर्स म्हणून आमच्या अधीन ते आसात पूण आज आमी हे आमकां फॉजले वर्ते अधिकार आमी उपयोग सुद्दां ना कशें पळया हे जेजून आमकां पॉवर ऑफ अटॉर्नी दिल्या पॉवर ऑफ अटॉर्नी तुमकां पॉवर ऑफ अटॉर्नी म्हळ्यार कितें म्हणत आसतलें एक व्यक्तीच्या तर्फेन म्हणजे हांवें पयले 12 फुटांनी म्हज्या पत्नीक दिल्यार म्हज्या नांवान कितें पुरा तो पावर दिल्लो आसा ते म्हजी पत्नी करूंक शकता आमकां पळया आतां ह्या उतरा प्रकार आमकां जितून पवित्र 12 फुटांनी दिला म्हज्या नांवान तुमी कितेंय मागल्यार म्हजो सर्गींचो बाप दिता म्हज्या नांवान तुमी कितेंय मागल्यार हांव तें करता जेजू म्हणलें नांव आमी उच्चारतना त्या नांवाचो अधिकार ती पदवी वरती सर्ती संवसारी पाताळी हर एक तिमी बागात तशें आसतना आमी जेजूच्या नांवान फरमायतना अधिकारान फरमायतना तें घडटा पळया जेजून आमकां लुकाच्या वांजेलांत 10व्या अध्यायांत 19 वचनांत कितें सांगलां ती काय घ्या लूक 10:19 पळया स्वरूप इच्छु आणि दुस्मानाचे सगळे बोळच पायातळा मस्तोंक हांवें तुमकां पदवी दिल्या दिता न्ही मोगाच्यान पळया ती उतरां आमी सारकें आयकूंक आसात आनी ती आत्योंक आसात आनी ती प्रगट करूंक आसता कन्फेशन म्हणटात कन्फेशन आमच्या काळजान तो सत मानून वंटांनी प्रगट करचें कन्फेशन हे आमी खाली अशें आयकल्यार पावना हे आमी सत मानूंक आसता म्हाका जेजून स्वरूप म्हळ्यार कितें इदेनाच्या बागेंत सैतान कोणाच्या रुपार आयिल्लो स्वरूपाच्या रुपार हांगा स्वरूप म्हळ्यार स्वरूपाक मस्तूंचे म्हळ्यार देवचाराक मस्तूंचे संसाराची तकली चमची आमकां उत्पत्ती ग्रंथांत 3ऱ्या अध्यायांत आयकूंक मेळटा
तिची संत तुझी तर ख्रिश्चनचे ताच्या की आम्ही रोमाकारात बरयल्ल्या पत्रांत 16व्या अध्यायात 20 वचन ती ऐकया. रोमन्स चॅप्टर 16 वर्स 20. तो समाधानाचो देव तू समाधानाचो देव सैतानाक सैतानाक तुमच्या पायांत लगेच तुमच्या पायांत घालून मस्तीतलो मस्तीतलो पण आमच्या सैतानाक आमच्या पायांत घालून मस्तीता समाधानाचो देव इच्छु आणि ताचे आंग घालले दुष्ट शक्त्यो त्यो आमकां बाधक करतात, मनशांक बाधक करतात. आम्ही हे कितें एफेसियन 2:6 कितें आसा आमकां जे सांगता जीवन तुटून ताच्या सिंहासनार बसयला सर्गींच्या राज्यांत ताचे सांगे राजपटकी करच्याक म्हणलें सत आमी पातयो कसा उक्त्यान उचारून सांगू कसा आणि त्या प्रकारे कार्य करूं कसा. We have to act. We have to recognize the power given to us. We have to confess that and we have to act on that. त्या देखून मोगाच्यो न्हू आता आमी हे खंय बसल्या म्हणल्यार विसरून गेल्या. आम्ही पहिल्या सुवातेर म्हाका दुबा येता आमी हे अर्थ कणकान गेलांगी आमी हे सत मानून घेतलांगी हे देवाच्या मुठारी पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान सांग पावलान बरयल्लें उतार पवित्र पुस्तक हर एक पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान बरयल्लें म्हणटा सांग पेद्र. तशें आसतना हे उतार आमी सत मानूंक आसा देवाचे उतर ते आम्ही खाल रांदून सत मानून आम्ही परगट वंटांनी उचान सांगू कसा मात्र नाही हे वाक्यान त्या प्रकारे अधिकारान जीव कसा. आज आम्ही ख्रिस्ती भावाची ह्या प्रकार जीवन सोंगी चिंत्या आता पावर ऑफ अटॉर्नी आमकां आम्ही कयुसा म्हाका कयुसा पदवी अरे ऑलरेडी दिवन जाला तुझे प्रोविजन्स तू कितें तुका गरजेचें तुमचो सर्गींचो बाप तुमी मागच्या आदीन जाणा आसा म्हणून तुझ्या धाडयेक क्रिस्ती भावार्थी नव्यान जल्माले पवित्र आत्म्यान जल्माल्याक ते डेपॉझिट जावन गेला तुमच्या अकाउंटाक. कशें आमी पारवटांनी म्हणून सांगलें चिंत्या म्हज्या बँक अकाउंटांत आसात पयशे पारवटांनी बायलेक दिल्यात तिका पैशांची गरज आसा ती पारवटांनी यूज करना जाल्यार पयशे कशे मेळटात तिका. बँकांत आसात पयशे आसात तिने वचून ती पारवटांनी प्रकारे चॅकाक सायन घालून पयशे काडचे विथड्रॉ करचे. तशेंच जेजून आमकां हर एक संगतीन जावं आमच्या कुडीची पिडा जावं आमकां कठीण तराचे रीण आसा पयशांची गरज आसा जावं आमचो संबंध मोबायलाचो संबंध थोड्यांचो तुच्छ अंतर आसा आनी विविध तराचे भुरग्याचे नेणे ह्या कितेंय आसा आमी ते दिल्लो अधिकार उपयोग सिजनेंगे तो उपयोग ना जाल्यार चूक कोणाची पळय आमी ते सांगू कसा कन्फेस करचे म्हळ्यार कितें काळजान तो सत मानून म्हणटा आनी बुद्ध्यान उजाडचे म्हळ्यार कितें आमी सांगू कसा. सर्गीच्या बापा हांव तुका अर्गां मोगलाप दिता म्हाका जेजूच्या उजव्याक बसोवन जेजूचे सर्व विरोध्यांक दुस्मानांक सैतानाक आनी ताच्या आंजांक जेजूच्या पांयां तळा घालें आनी ते म्हज्या पांयां तळा तुवें घाल्ल्या खातीर अर्गां मोगलाप दिता. जेजू सांगता जेजूच्या नांवान हांव
सर्गार बसलो असताना जेजूच्या नावानं कितें फरमायता तें जाहीर जाता. कित्याक जेजूच्या नांवाक तुवें अति उंच उबारलें. जें कितें हांव जेजूच्या नांवान फरमायता तें जावनच जाता. त्या देखून हांव तुका आर्गां होमळाप दिता बापा. अशें आमी उचारप आसा. सकाळी उठल्या तक्षण सगळींच्या बापा हांव तुजे समोर येता जेजू तुज्या पुताच्या नांवान. म्हाका जेजू सांगता सरकार बसयल्ल्या खातीर हांव तुका आर्गां होमळाप दिता बापा. हांव आयच्या दिसा तो जेजूचे पदवी ह्या संवसारांत उपयोग सुंकू आशेता बापा. तो अधिकार उपयोग दिता पिळेस्तान गुण करूंक, कश्टांतल्यान दलसांतल्यान सुटका दिवंक तोच अधिकार हांव उपयोग दिता. देवचार लागल्या जावन देवचाराक धांवडावंक जेजूच्या नांवान हांव अधिकार चलयता बापा ह्या संवसाराक. कित्याक तुजे उचार मी पृथ्वीचेर राज करता म्हणून सांगता. त्या प्रकारे हांव भाग घेता आनी तें हांव करता बापा. ही वर्ती पदवी आमकां जेजू क्रिस्ताच्या आमोलीक रक्तान मोलाक घेवन आमकां ताचे संगता जिवन उठोवन ताचे संगता बसोन ही पदवी दिल्ल्या खातीर बापा आमी तुका वर्ती आर्गां होमळाप दिता. भोव बापा पिळेस्तान गुण करूंक जेजूचें नांव आमी उपयोग दिता. बापा असली पदवी तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर आमी तुका आर्गां होमळाप दिता. हें सत आमी मानून घेवच्याक आमकां जाय जाल्ली कृपा पवित्र रत्नाची कृपा आदार लाभय बापा. आनी जेजूच्या महिमे खातीर तुज्या महिमे खातीर आमी सदांच सर्गार जेजू सांगता बसलो ह्या संवसाराचेर जैत वरच्याक, सैतानाचेर जैत वरच्याक, रक्तमांसाच्या वंदवणांचेर जैत वंदवच्याक तुज्या पवित्र रत्नान आमकां चलोवन व्हरनात खालतेपणी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवी. आमेन, आमेन, आमेन.